Maranatha.
दिश्ट सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमी कणसोवया. ह्या पवित्र थळार, ह्या दोंगरार जेजूक आराधन करच्याक व्हडा भक्तीपणान सांजेच्या ह्या सुजावासाच्या ह्या पवित्र थळाक घेवन पावल्या. आमचे दिश्ट सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमी कणसोवया. जेजूक आमी पळोवया. आमची मोत, आमचे चिंतना, आमचे सगळें जेजूचेर केंद्रीकृत करया. कितल्या चड भावार्थान हें आराधन आमी करता तितलें चड बरेंपण आमकां लाभता. देखून कांयच डिस्ट्रॅक्शन नासतना, कितेंच मोतींत इतर संगती घालिनासतना फकत हांव आनी म्हजो जेजू आनी म्हज्या जेजू सांगात हांव थोडो वेळ करचिता म्हणून घट्ट निर्धार करया. तोच पवित्र तो आमचे मोत उजवाडावन दी. आनी कितें अडखळ जर तर ह्या पवित्र तळार आराधन करच्याक आसा जाल्यार ते काडून उडोवन दी. आनी तोच पवित्र आत्मो हांगासर आसल्या हरी एका बाबाची आनी भयणीची मोत उजवाडावन दी आनी आराधन करच्याक आमकां फावो करून दी. देखून आमचे दिश्ट ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजूचेर आमी कणसोवया. आमचो जेजू, आमचो सोमी, आमचो सोडबंदार, आमचो पोसणार, आमचो रचणार, आमकां सांबाळटलो आमच्या सुखान, दुखान, पिडेन, भलायकेन आमचे समकोवचो सोमी जेजू क्रिस्त, म्हजो जेजू, म्हजो सोडबंदार, म्हजो बरो गवळी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा म्हणून भावार्थान आमी पातयेवया. फर्मली बिलीव, भावार्थान पातयेवया. तो आराधनाचो वेळ अर्था बरी जाता, बरेंपण लाभता, मोतीक समाधान मेळटा, आमकां मागल्लें मेळटा आनी एका दिसा देवाक आराधन करून साथ जाता. देखून आमची मोत, आमचे सगळें ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजूचेर आमी कणसोवया. ताका आमी आराधन करया, ताका आमी नमस्कार करया, ताका आमी प्रणिपात करया. तोच आमचो सोमी, आमचो देव म्हणून वळखोवया. ताका आमच्या मुखार आमी सरपडया. कित्याक वो देव सोडल्यार आमकां दुसरो देव ना, वो जेजू सोडल्यार आमकां दुसरो जेजू ना. होच आमचो जेजू आनी सोडवंदार. देखून ताका आमी आराधन करया, ताका आमी नमस्कार करया, ताका आमी प्रणिपात करया. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसुम्या. 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 सर्गींतान देवोन आयलेल्या जिविताच्या बुंड्या आमी तुका आराधन करता येसुम्या. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा आमी तुका आराधन करता येसुम्या. खावणेतान कुसापल्यान मोग केल्ल्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता येसुम्या. जेजू आमच्या बोऱ्या गोवल्या, आमी तुका आराधन करता येसुम्या. पवित्र संपूर्ण मापान उगडापें केल्ल्या, आमी तुका आराधन करता येसुम्या. आमचो संपूर्ण मापान मोग केल्ल्या, आमी तुका आराधन करता आमची सगळी मागणी आयकल्ल्या, आमी तुका आराधन करता सगळें करूंक सकस आसचें आमच्या सोम्या. आमी तुका आराधन करता म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, आमी तुका आराधन करता सोम्या म्हज्या बऱ्या गोवल्या, आमी तुका आराधन करता सोम्या म्हज्या बऱ्या इश्टा, आमी तुका आराधन करता सदांच आमच्या सांगता समकोवच्या मोगा म्हज्या मोगाळ सोम्या. आमी तुका आराधन करता सर येसुम्या. आमच्या हात उबारया आनी हें गीत आमी गावया. हें गीत गायतना हर एक शब्द, हर एक उतर आमच्या मोतीन दवरया आनी सोम्याक आमी आराधन करया. सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, विदाउट एनी रिजर्वेशन्स आमचे हात आमी उबारया. हें गीत आमी काळजान तावन हर एकलोय गावया. विशेष सकत आनी बोळ ह्या गितांत आसा. हें आराधन करता आसतना सोम्याचें अजारपण, सोम्याचें अजारपण आमकां बघून साथ जाता. हात उबारयान गावया. आराधन आराधन तुका. आराधन आराधन स्वारी सक्रामेंता. Sacramento भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान. करता
सक्कर संगत सग्रामेदा भक्ती मोना कळत्या खळसा करता तुका नामा भक्ती मोना कळत्या खळसा करता तुका नामा जिविताचो उंडो आमकां मोगासो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो त्रास व्हरतो आमच्या दत्म्याचो त्रास व्हरतो आमच्या दत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता बरी एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेता सक्कर संगत. Let's raise our hands and praise and thank Jesus. Let's adore Him, our Master and Lord. सक्कर संगत हमने. भक्ती मोना कळत्या खळसा करता तुका नामा भक्ती मोना कळत्या खळसा करता तुका नामा संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश पाकोवचो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो तुका मेळो काशेता पत्नीक सकत लालेता तुका मेळो काशेता पत्नी सकत लालेता तरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता तरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता सक्कर संगत. आराधना स्वादी सग्रामेदा भक्ती मोना कळत्या खळसा करता तुका नामा भक्ती मोना कळत्या खळसा Sakkuradu mana hallelujah 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 Sakkuradu bariya the subya gargani uglab devya let's praise and thank Jesus our master Lord and master let's adore him argandu ka samya Jesu aradandu ka samya Jesu jai jai duka samya Jesu hallelujah 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 so the aradhane mahime Yesube thank you Jesus praise hallelujah hallelujah aradandu ka samya Jesu stuti duka samya Jesu jai jai duka samya Jesu mahima duka samya Jesu stuti duka samya Jesu aradandu ka samya Jesu we adore you Jesus our Lord and master we adore you Jesus hallelujah 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 so the aradhane mahime Yesube thank you Jesus praise hallelujah 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 aradhane stuti Yesube mahime Yesube thank you Jesus praise you Jesus hallelujah hallelujah so the aradhane mahime Yesube thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 aradhane stuti Yesube mahime Yesube Jesus praise you hallelujah सक्कर समाधान hallelujah Jesus thank you Jesus we adore you Jesus our Lord and Master we thank you praise you Jesus hallelujah Jesus praise you thank you Jesus praise you Jesus you are the Lord and Master Jesus thank you praise you Jesus
काही दिशेन डिस्ट्रॅक्शन जायनाकात हो पवित्र वेळ आणि ह्या पवित्र थळार आमी आसा कितले सर तुमचे मोत दिशेन गुंता तितले तुमकां आराधन करच्याक अडकळ जाता आमचे थोडे दांपिया सुमेचे हजारपण बघुया Let's experience the presence of Jesus. थोडे दांपिया सुमेचे हजारपण बघुया ताणें केले सर उपकार आमच्या मोदी गाडया ताणें आमकां सबार उपकार केल्यात ह्या बोबोई थळार आमी मागिल्ले सवार संगती ताणें आमकां बोव केल्यात हांगासर नोवेनां धरले जावं दी हांगासर खंयचे हिरा देवसान सांगले जावं दी ते हर एक ह्या पवित्र थळार पावस जातात हो आमचो बाबा ती आमची पाती न्ही आनी हांगासर सबार जाण आमकां हाचे विशयान अनुभव सडली आसा देखून तुमच्या जिवितांत देवान केल्ले सर उपकार तुमच्या मोती केडा ल्हान आवड कितेंय जावं दी ते सगळे तुमच्या मोती केडा आनी माऊंटपणी जेजूक काळजान दावन अर्गान दिया आमी लेख करूंक गेल्यार उपकार मस्त आसात हांगासर आसलो कोणी एकलो सांगूंक शकना जेजून म्हाका उपकार करूंक नात देवान म्हाका उपकार करूंक ना म्हूण सांगूंक शकना कित्याक सांगूंक शकलो जाल्यार देवाचे उपकार ताका कळीत नात ताणें डिक्लेअर केल्यात ह्या ताच्या गुमनाक ताणें धरूंक नात कित्याक आमचो देव बरो देव हर एकल्याक उपकार करता बऱ्यांकी खोट्यांकी पातक्यांकी घातक्यांकी हर एकल्याकी तो बरेपण करता आनी हर एकल्याचो तो मोग करता आनी हर एकल्याकी आपल्या आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरता देखून एक घडयार आमचे दोळे दांपिया मौनपणी जेजूक आमी काळजान दावन अर्घां दिवया कांयच डिस्ट्रॅक्शन जावचें नाका तुझ्या मनान कितें अर्घां दिवंक आसा जेजूक काळजान दावन अर्घां दिया आमच्या हर एकल्याचे उपकार केल्ल्या जेजूक पाटी आमी कितें दिवचें पाटी दिवचें जावन आसा इतलेंच ताका आमी सांगचें जेजू हांव तुजो मोग करता काळजान दावन सांगा मागीर इतले उपकार केले जेजू हांव तुजो मोग करता आय लव यू जीसस फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दॅट यू शावर्ड अपॉन मी त्या देखून काळजान दावन जेजूक म्हणा जेजू हांव तुजो मोग करता तुमचे जबाब तुजो हांव मोग करता म्हणा तुजो हांव मोग करता म्हज्या दनिया आनी म्हज्या सर्वा तुजो हांव मोग करता म्हज्या सडबंदरा तुजो हांव मोग करता म्हज्या रचणारा तुजो हांव मोग करता म्हज्या पोसणारा तुजो हांव मोग करता म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता सर वायटा विघ्नांतले राखिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग ह्या करता बोबोई तळाक म्हाका हाडिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता यारादान कडचे बाग म्हाका पावो केल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता म्हज्या मोतीक समाधान दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता म्हज्या सुखा दुखाक म्हज्या सांगता सम केल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हाका करता सदांच राखिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता वायट सक्तेतान सोडिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग सर करता पितीसपणांतान राखिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता देवसराच्या सक्तेतान म्हाका राखिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हज्या करता मोतीक बरें समाधान दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हज्या करता कुटुंबाक आशिर्वाद दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हाका बरी करता भलायकी दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग ह्या करता बोबोई तळार म्हाका हाडिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हज्या करता सक्कळ कुटुंबाच्या संद्यांक राखिल्ल्या आनी सांबाळल्या जेजू तुजो हांव मोग बरी करता भुरगीं बाळां म्हाका दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग बरी करता आस्तबदी म्हाका दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हाका बरें करता काम दिल्ल्या जेजू तुजो हांव म्हज्या मोग बऱ्या करता इश्ट मंत्र भाव केल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग म्हाका बरी करता आर्थीक परिस्थिती दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग आस्तबदी करता पयशे भांगार सिंगार दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग परगांवांत करता काम करको म्हाका बरे कुटुंबाचे सांदे दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग बरी ही करता वजन म्हाका पावो केल्ल्या जेजू तुजो हांव ही बरी मोग फिरगत करता म्हाका पावो केल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग हे पवित्र करता थळ म्हाका दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग जुजेवासा करता म्हाका पात्रोन दिल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग सर करता म्हाका बरेपण केल्ल्या जेजू तुजो हांव मोग करता सर आमी उबे रावया आनी जेजूचो मोग करता म्हण आमी सांगया आमचे हात उबारया आमचे जरार आमच्या काळजांतान मनांतान कितें आमकां सम्या मुखार ताचो मोग करता म्हण सांगूंक जाता म्हण सांगून हें गीत आमी गावया तुजो हांव मोग करता तुज्या मुखार हांव सर पडटा तुका हांव वर्गां दिता स्तुती करता तुका नामान आनी आराधन करता म्हणून हें गीत आमी सकट संगत गावया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार
पाटी सरसोना तुका वर्गानिना तुका वर्गानिता जेसू तुका वर्गानिता हातानी सदा तुझ्या पायांतळा रावतो तुझे वाटे हांव सोदतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटे हांव सोदतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझी स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेसू तुझी हांव स्तुती करता हातानी सदा तुझ्या सकट हात उभारूया. Let's raise our hands and fall at the feet of Jesus. म्हणूया तुझे वाटेना चलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना सकट सांगता तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांतळा पायांतळा सकट सांगतात आणि एकलो आम्ही गावया. लेट्स एव्हरी वन ऑफ अस सकट सांगता काहीच बेजार कर नाकात गांव को पार्टी कर नाकात. लेट डोंट हेजिटेट टू सिंग इट जीसस. हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना हालेलुया. सकट हातो बरे आमच्या बियावर गावाक लाभ दिवया. तुमच्या तोंडाक कितें म्हणूंक जाता हर गाण वकलाप दिया. लेट्स प्रेज एंड थँक जीसस. कोणी आमच्या तोंड उक्ते करनासतना या प्रभू तळादार वेच नाका. सोमयाक जीव उक्ती केली जीव स्नास पळटा आनी आमकां सकत बॉल मेळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तोत्र आनंद येशूवे महिमे येशूवे थँक यू जीसस. हर गाण तुका सोम्या जीसस महिमा तुका सोम्या जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तोत्र आराधने महिमे येशूवे थँक यू जीसस. Praise you, Jesus. आम्ही तुका gargarita. आमचो मोग करता सोम्या जेसू क्रिस्ता. We thank and praise you, Jesus, for all the blessings that you have showered upon us. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तोत्र आराधने महिमे येशूवे. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. स्तोत्र आराधने महिमे येशूवे. हर गाण तुका सोम्या जेसू. स्तुती तुका सोम्या जेसू. महिमा तुका सोम्या जेसू. महिमा तुका सोम्या जेसू. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तोत्र आराधने महिमे येशूवे. Thank you, praise you, Jesus. Hallelujah, praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Jesus, praise you. तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮಾ. Thank you, Jesus. ಸ್ವರಮೆ ವಶ. बो पवित्र वेळ पवित्रत्व आमकां करी एकल्या की आमचे मोतूस वाडोवन आसा. सभाजांच्या काळजान बरेपण जावन आसा. सभाजांक जेजू आवडटा. दोळे धांप्यांक एक विशेष अडखळ आमच्या मदें आसा. जेजूक सभाजांक आराधन करूंक साध्य आनी की जायना. सभाजांक इल्लेशे बंद पास आसात. सभाजान डिस्ट्रॅक्ट जाल्लीं आसात. हे घडी बरें दोळे धांप्यांक जे कितें बंद पास आसात, जे कितें आराधनाक आमकां अडखळ आसा, जे कितें आमकां आराधन करूंक सोडिना, जे कितें सुम्या लागीं येवंक आमकां सोडिना, ते आमच्या मोदी गड्या ते जावन आसा आमचें पाताक, आमचें उणेपणां. मौनपणी जेजू मुखार सांगया. सर आमची पातकां उणेपणां मोदी गड्या हे जर तर बंद पास तुटले तवळ आमकां बरेपण जाता. काळजाची दारूणाय घेवन सुम्याक आराधन करूंक जायना. काळजान आमच्या पातकाचो वसो दवरून जेजूक आराधन करूंक जायना. ताका गितां गावंक जायना, ताका हालेलुया वगलाप दिवंक जायना, कित्याक थंयसर एक बंद पास आसा. देखून दोळे धांपा तुमच्या पातकां तुमचें उणेपणां जेजू लागीं सांगा. तुमचे सुपातकां तुमचे उणेपणां जेजू लागीं सांगा. जेजू लागीं बक्षांनी म्हाका जेजू हांव सुकोवन पडलो, जेजू म्हाका बक्षी पूण आमच्या काळजान जावन जेजू लागीं सांगया. तुमचे जबाब. जेजू म्हजी काकळूत कर. जेजू म्हजी काकूळट कर. जेजू म्हजी काकळूत कर. जेजू म्हजी काकूळट कर. जेजू म्हजी काकळूत कर म्हणटाना तुमचो उजवा तुमच्या हृदयाचेर दोन तुमी हे म्हणचें. जेजू म्हजी काकळूत कर. जेजू म्हजी काकूळट कर. क्रिस्ती बाबार्थान दंडळले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. पितिसपणा धरले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. एकानेचो मोग करीन येतले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. देवाचो पेलाचो मोग करने घेतले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. रागान द्वेषांची येल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. उपदेशां विरोध केल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. वस्तूंचो देवा बरी मोग केल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. सकाळची मागणी बरें कर म्हणून येतले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट द्वेष कर. आकारांची येल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. म्हज्यात स्वार्थ नवेचे येल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट उतराणे करणे हेरांचो बेपरवा केल्ले खातीर, जेजू म्हजी हेरांचो काकूळट कोबरा कर. हांवें केल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट हेरांचें कर. मोन हांवें दुखयल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट जिवाचें कर. पवित्रपण सांबाळून येतले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. खपटपण आदारले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. मोसोर केल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. मोस केल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. चिटींग केल्ले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. जबाबदारी पाळीन येतले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट कर. 20,000 पावते बरे करनातले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. आराधन पावते बरे करनातले खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. आमी गेले सोर पातकां खातीर, जेजू म्हजी काकूळट. जेजू म्हजी काकूळट कर म्हण सांगून सर आमी उबे रावया. हे एक कन्नडा गीत आसा. हे गिताचें कोरस आनी एक चरण मात्र आमी गावया. हे गीत गायतना तातूंत विशेष बोगणां आसात. ती बोगणां आमची करून घेवया. जेजू लागीं आमच्या काळजांतान दूख पावोन ताचे लागीं आमी मागया. कित्याक हो बंद पास गेलो जाल्यार जेजूच्या लागीं बदकाचें बॉक्सांनी मागलें जाल्यार उपरांत तो वेळ आसा समर्पणाचो वेळ. त्या वेळार आमचें समर्पण करून साज जाता. आमकां ह्या पवित्र वेळार आज बरेपण जाता. जेजू आमकां आपडटा आनी गुण करता. आनी ह्या सुजेवसा पवित्र वेळार सुजेवसाच्या मजतीन आज समाजान जेजू आपडटा आनी गुण करता. देखून आमच्या काळजांत पातकाची दूख धरया. जेजू लागीं म्हणया आनी जेजू लागीं सांगया. जेजू हांव सुकोवन पडलो. येसुवे ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನಗೆ क्षमेಯನ್ನು ನೀಡು म्हणून जर तुमच्या काळजांतान बघून मी गायलें जाल्यार विशेष सगत ताचें बळ ताचें काकळूत तुमच्या काळजा भितर थंय वाळून येता. देखून आदो बरया आनी सोम्या लागीं मोक्षाने मागया. येसुवे ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ. ಪಾಪಿಯನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ. ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿಯ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ.
ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಾವನೆ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ सकम सात सकराम दागुशन उजवा सकराम दागुशन दवरा दावा तुमच्या हृदयाचे दवरा तुमच्या दोळ्यांपा क्लोज युअर हँड्स and the mercy of God the love of God is flowing into your heart right at this moment तुमचं उजवा आणि गाऊया कोणाला येशूविನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನಗೆ संकट समाधान ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ Hallelujah. सगळं बऱ्या सगळ्या लाभ देऊया आमच्या सगळ्यांना बघा मोक्षला let's raise our hands and thank Jesus hallelujah hallelujah स्तोत्र आराधना येशुवे महिमा येशुवे thank you hallelujah hallelujah स्तोत्र आराधना येशुवे आमच्या बात करून बक्षील आहे समोग आमका दिलाय जे काकृत आमका दिलाय येशुवे स्तोत्र आणि येशुवे आराधना स्तोत्र thank you Jesus praise you Jesus आमच्या बात करतो बोगस आम्ही तुला गाईला असोया आमच्या हरी एका बाबाच्या आणि बहिणीच्या हाल सांगतो जी कृपा दाड तुझे काकृत दाड तुझं मोग दाड सवतांची बात का बक्षून तांकां तुझ्या लागी ओडूंक प्रयत्न कर कितें बंद पास आसा जाल्यार एनी बॉन्डेजेस दॅट एडोर जीसस बरे बंद पास आसा जाल्यार जावं दी पिदिसपणां जावं दी संसाराची पदवी जावं कितेंय आसा जाल्यार ह्या समय जेजू क्रिस्त तांकां आपोळ टच जीसस टच देयर हार्ट्स हील देयर हार्ट्स हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना येशुवे ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿ let the mercy of God let the love of God flow into the heart of every person here as हरी एका भावाच्या आणि बहिणीच्या काळजा तुझी काकृत वाढवते तुझी काकृत वाढवते तुझी दया वाढवते तुझे compassion let the flow into the heart of every one of us hallelujah 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 स्तोत्र आराधना महिमा येशुवे thank you praise you hallelujah 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 स्तोत्र आराधना महिमा येशुवे thank you Jesus praise you सकट सकट सभा जाणांक बंद पसंतली सुटका मेळ्ळ्या सभा जाणांक काळजान विशेष अणभोग जाला आमच्या काळजांत देवाची कृपा देवाचें बोळ देवाची सकत ताची काकुळूत वाळटा देखून आमचे दोळे दंब्यांक आमी जेजूक आराधन केलें अर्गां सती दिली मोग करता म्हूण सांगलें पातकां वळखलें आतां आसा एक पवित्र वेळ आमचें संपूर्ण समर्पण जेजूक करचें ह्या बोबोय तळाक तुमी आज आयल्यात तुमच्या काळजांत सबार अत्रेक आसात आशा आसात तुमच्या काळजांत कितें बांदपास आसात दूख आसा कंत आसा बेजाराय आसा सगळें ह्या वेळा मौनपणी सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया जर तर कुटुंबांत समस्या आसा जाल्यार वैयक्तीक जिवितांत समस्या आसा जाल्यार कितेंय तुमकां वायटाक सांपडल्या जाल्यार
कित्याय रितीचें मोतींत खंत बेजारी आसा कोणा लागीं सांगूंक जायना दूख आसा जेजू लागीं सांगा जेजू म्हणटा हांव तुमकां आयकतां जेजू आमकां एकल्याक आयकता कित्याक जेजू म्हणली उतरां आसात येया तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन वोवयतल्यानो हांव तुमकां आयुश्य दितलो येया तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन वोवयतल्यानो हांव तुमकां आयुश्य दितलो तुमचे कश्ट कितलेय आसूं दी दूख आसूं दी बेजारी आसूं दी सगळी ह्या वखदां सुमेच्या पांयां तळा तुमी समर्पण दिवया कितेंय तें जावं दी सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया कितें जर तर खंयच्याय ह्या वस्त्या पवित्र तळाक कितें मागोंक तुमी आशेवन आयल्या जाल्यार दिस इज द रायट टायम हो आसा ऐन वेळ सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिवचो कित्याक तुजे वासा मुखांतर ह्या सुमेच्या पांयां तळा कितें समर्पण दिताय तें ह्या पवित्र तळार तुजे वास आमच्या लागीं विनाती कर जेजू आमकां पावो करता तें तुमच्या काळजांत आशा आसा जाल्यार सुमेच्या पांयां तळा तुमी समर्पण दिया कितें तुमकां भें आसा भिरांत आसा आखांत आसात सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया कितें तुमच्या काळजांत पीड आशिल्ली आसा दूख आसा खंत आसा बेजारी आसा सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया तुमची जबाब निवार म्हाका येसुम्या म्हणा निवार आमकां येसुम्या निवार म्हाका येसुम्या निवार आमकां येसुम्या निवार म्हाका येसुम्या निवार म्हाका येसुम्या सर वायटांतलें निवार म्हाका येसुम्या सर पिडेशिडेंतलें निवार म्हाका येसुम्या सर वायट सक्तंतलें निवार म्हाका येसुम्या सर पितिसपणांतलें निवार म्हाका येसुम्या गडगड्या जगल्याणांतलें निवार म्हाका येसुम्या देवसराच्या बुलोवण्यांतलें निवार म्हाका येसुम्या अवचित मरणांतलें निवार म्हाका येसुम्या सर अवघडांतलें निवार म्हाका येसुम्या पातकाच्या काळोखांतलें निवार म्हाका सर पिडेशिडेंतलें निवार म्हाका सर अंधकारांतलें निवार म्हाका सर ताळणेंतलें निवार म्हाका आनी दुस्मनाच्या हातांतलें निवार म्हाका येसुम्या निगडी बरें दोळे दामपाक जर तर सुम्यान तुमकां खंयसर निवारी जाय ते तुमच्या मोदी गाडा समयले सांगा खंय ताणें तुमकां निवारूंक जाय ते तुमच्या मोदी गाडा आनी समय लागीं सांगा मौनपणी सांगा खंयसर सुम्यान तुमकां निवारूंक जाय निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आवड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आवड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू तुमचो उजवा हात म्हाका रडा तुमचो उजवा हात तुमच्या तकलेचेर तुमी दवरा तुमचे दोळे दामपा जर तर तुमच्या तकलेन कितेंय पिडा आशिल्ली आसा कितेंय पिडा आशिल्ली आसा जाल्यार तुमच्या पोतेंत कितें पिडा आसा तकलेन पिडा आसा ह्या तुमच्या सकड तकलेक संबंध जाल्यार विश्वानी जावं पुरो दोळे कान नाक कितेंय संबंध आसा जाल्यार तकलेच्या भितर कितें टेन्शन आसा जाल्यार ह्या वखदां सुमेच्या पांयां तळा तुमी समर्पण दिवया सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस ऑल युअर टेन्शन्स ऑल दॅट इज देयर इन युअर हेड कितेंय वायट आलोचनो वायट सक्त्यो वायट बोलोवण्यो कितें टेन्शनां कितें तुमच्या मोतींत आसा जाल्यार सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस रायट एट दिस मोमेंट ह्या वेळार तुमी सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया कितेंय कश्ट जावं दी सुमी तुजी तकली आपडता तुमी तुजी तकली आपडता ते सगळे तकलेचे संबंध जाल्ले सकट विश्व आपडता कान दोळे नाक अडयेकी आपडता आनी तुमकां गूण करता देखून सकट तुमच्या मोतीची बेजाराय खंत कितें आसा जाल्यार सुमेच्या पांयां तळा ह्या वखदां समर्पण दिवया टेल टू जीसस जेजू लागीं सांगा जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड म्हजी तकली आपड म्हजे अडयेक विश्व आपड आनी म्हाका गूण कर म्हण जेजू लागीं सांगा जेजू आपडता when you firmly believe that Jesus is going to touch you and at this moment is going to heal you ही जावन आसा पातयेन आनी बाबार्थन माग बाबार्थन म्हण सोम्या लागी म्हाका आपड सोम्या म्हणजे तकली तूं आपड सोम्या तकली सकट असले गूण कर सोम्या म्हण जेजू लागीं सांगा निवार म्हाका जेजू निडय म्हाका जेजू आवड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका
हात तुमच्या अर्ध्याचेर दवरा. कीप युअर हँड्स ऑन युअर चेस्ट आनी दोळे दांपात. आनी जर तुमच्या काळजान कितें पिडा शिड आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, भोगणां आसात, फिलिंग्स आर देर, लॉट ऑफ हर्ट फिलिंग्स आर देर, राग मसर सगळें जिद्द हंकार सगळें काळजान दवरन आमी भोंवतान जावंक पुरो. मस्त दुख येयल्लें आसा काळजान, कोणा लागीं सांगूंक जायना. वी आर विथ अ हेवी हार्ट. सो मेनी पीपल आर हर्टेड यू, सो मेनी पीपल आर डन सो मेनी थिंग्स अगेन्स्ट यू. आनी तुज्या काळजान बेजाराय दवरून आयलाय, खंत बेजार आसा तर सोम्याच्या पांया तळ समर्पण दी. जेजू लागीं म्हण, जीसस टच माय हार्ट, जीसस टच माय हार्ट. जेजू म्हजें काळीस आपड, काळजांतली कुसडाय काडून उडय, बेजाराय काडून उडय, म्हज्या काळजाक संतोष दी. हाच्या किर्तनी म्हणटा आसा, एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. म्हज्या काळजांतले सगळे मेळेपण काडून उडय. काळजाची पिडा, काळजा समजली पिडा, काळजांत कितें समजलेची पिडा आसा जाल्यार सगळी पिडा शिडा आनी सगळ्या विश्वाची पिडा शिडा. हात पांयांची, आमच्या मोतीची, आमच्या काळजाची, आमच्या पोटाची, सगळ्या जिवाच्या विश्वान कितें पिडा आसा जाल्यार, दूख कंत बेजाराय आसा जाल्यार, एनीथिंग दॅट इज देयर इन युअर बॉडी एट दिस मोमेंट सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस. तो तूं पिडेन वळवळटाय. टेन्शन आसा, तकली पडापड आसा, पांय दुख आसात, गांठी दुख आसा, कॅन्सर आसा, या डायलिसीस आसा, या कितें ती पिडा आसा, या मोतीची पिडा आसा, एनी सिकनेस इन युअर बॉडी एट दिस मोमेंट सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस. जेजूच्या पांयां समर्पण दी. तुज्या हृदयाचेर दोनी हात दवर. जेजू लागीं माग, जेजू लागीं म्हूण, निवार म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, खूण कर म्हाका जेजू म्हूण सांगे. निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, खूण कर म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका, खूण कर म्हाका जेजू. सगळे हात सक्रामेंत म्हाका दोनी हात सक्रामेंत म्हाका रडा. Jesus is going to touch and heal you at this moment. आणि दोळे दांपा आनी खंयसर सोम्यान म्हाका आपडसे मोती काडा. आनी ह्या वेळार ह्या बाबा सक्रामेंतान दैवी कृपा वाळटा, तुमकां आपडटा आनी गुण करता. हात उसावन धरा, सक्रामेंतान वाळची कृपा भोगा आनी विथ फिलिंग्स सगळी सांगता, निवार म्हाका जेजू गावया. 3 पोटी भक्तीपणान आय वॉन्ट एवरी वन टू सिंग. हरी एकलोई तुमी म्हणा. ह्या गिताचे सकत कितें व्हड कितें तुमकां कळटा. देखून आमी 3 पोटी व्हडल्या ताळ्यान भक्तीपणान सोम्या लागीं म्हणया, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू म्हूण आमी सांगया. निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका, खूण कर म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका, आपड म्हाका जेजू, मागणी करच्या हरी एका बाबाक आनी भयणीक आपड जेजू जे टाच एवरी ब्रदर एंड सिस्टर. हांगा हरी एका बाबाक आनी भयणीक जेजू आपड जेजू, टच जीसस, टच जीसस, हील जीसस. हरी एक तुज्या काळजान कितें बरेपणान जीसस, सर वायट आसतले, सर वायट सकतले, सर फुलोवणे, जीसस टच देम, टच जीसस, हील जीसस. निवार म्हाका टच जीसस. मोतीची पिडा आसता, काळजाची पिडा आसता, कॅन्सर पिडेस्त आसा, डायलिसीस पिडेस्त आसा. हांगा आसता सोम्या, सोम्या तांकां आपड सोम्या, आपड सोम्या, गुण कर सोम्या, आपड सोम्या, गुण कर सोम्या, आपड सोम्या, गुण कर सोम्या. जीसस टच देम, जीसस टच देम, जीसस. हालेलुया, थँक यू, प्रेज द हालेलुया. आपड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. Let's praise and thank Jesus. Jesus has touched. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus. Thank you, praise you, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus हमका आप बोल रहा है, Jesus हमका आप बोल रहा है, आपका गुण चला है Jesus, हर काम Jesus, स्तुति Jesus, महिमा Jesus. Thank you, praise you, Jesus. Touching us, हम आप बोल रहा है, गुण चला है. Thank you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. So आराधना में बेसो. Thank you, Jesus, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So आराधना में बेसो. Thank you, Jesus, praise you, praise you, praise you, Jesus. Hallelujah, shalala, praise you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise you, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. मनदी वंदिसुता हृदयान नीडुता नीडुवेनन्ने अर्पिवेनन्ने सरमिदोळे दंपियम सोम्याचो आशीर्वाद घेवनशाक आमी आयती जावंक येता. भोव पवित्र वेळ सबार जाण हांगा आराधनाचो पळ मेळटा आनी तो पळ मेळटाच कित्याक आराधन केल्लें व्यर्थ जायना मस्तान चिंतचें आसा. आराधन आतां म्हणून आज नातल्यार फाल्यां नातल्या परवा संततीच्या संततीक आमी केले आराधनाचो पळ आमकां मेळटा. देखून आमी गडीभर दोळे दंबिया सोम्या घरकां आराधन केल्या पातकां वळखल्या ताका आमी निवार म्हाका सोडय म्हाका आपोड म्हाका जेजू म्हण आमी सगळ्यांनी बाबरतान मागला. आतां तुमच्या काळजान कितें आशा अर्थरेक आसा जाल्यार मौनपणी जेजू लागीं सांगा. जेजू ह्या वखदां आमकां हरी एकल्या की आशिर्वाद दिवंक येता. ह्या देखून तुमच्या कितें गरजो आसात आशिर्वादांक गरज आसात सर्दी बी गेली आमच्या हात आमी जोडया भक्तीपण आज जोडया. मौनपणी जेजू लागीं उलोवंक आसा जाल्यार इल्लोसो वेळ जेजू लागीं उलया जेजू लागीं सांगा. मौनपणी सांगा. ताचें बेसांव घेवंकेच्या पयलें एक इल्लेशें कितें जेजू लागीं उलोवंक आसा सांगूंक आसा. Close your eyes, fold your hands and tell to Jesus what you want to tell to Jesus at this moment. ह्या वक्तार जेजू लागीं तुका कितें सांगूंक जाय आज जोड दोळे दाम जेजू लागीं सांग. जेजू लागीं सांगलें सगळी तो आमकां पाव करता. ह्या देखून एक इल्लोसो वेळ मौन रावया जेजू लागीं एक घडी भर उलोवया. स्पीक टू जीसस, टेल टू जीसस. जेजू म्हणटा हांव तुका आशिर्वादीत करता, हांव तुका बेसांवांनी भरता. तुजें जिवीत, तुजें संत, तुजें भुरगीं बाळां, तुजें कुटुंब सगळ्या कुटुंबाक जेजू म्हणटा हांव तुका आशिर्वादीत करता. असो आशिर्वाद घेवच्याक आमचें काळीज म्हण आयतें करया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. Tuka no gaita
तुवें आय देवाचे सक्रामेंताक ज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोड्याचो पदांस आमची ते मेमगोगी सरको ज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तना मान करूंक आमकां दयेन पाव कर तुमची येतन रास करताय ससनाच्या ससना दिवोळ देवा सोसच्या कष्ट मुझे संतोष भरीत काळजा दिवोळ देवा तुझ्या मोगापासून सलच्याक माया मोगा ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा दिवोळ देवा लौकिक वस्तू मोत्सर्गी उबारच्या दिवळ देवा सगळे काळीज मुझे तुकाच ओपूण दिवच्या ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेटोवचा बलिदान स्तुती तुझी करता आमी तुर्बे नादान भक्ती तुर्बे मोरा सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेटोवचा बलिदान स्तुती तुझी करता आमी तुर्बे नादान भक्ती तुर्बे मोरा मोकाळ कापोय तू आमचो वाढयादार तुझो विज्ञान वरानी रचो आवय सगळा तुझो जय मंदिरा जमल्या पेटोवचा बलिदान स्तुती तुझी करता आमी तुर्बे नादान भक्ती तुर्बे मोरा सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेटोवचा बलिदान स्तुती तुझी करता आमी तुर्बे नादान भक्ती तुर्बे मोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाभी आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त देय मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, सांजो देवास बाबाच्या सर भक्तीकानो ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर आसा. आराधन आमी केलें आनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी फुडें सरल्या. ह्या पवित्र थळार जो देवासा मुखांतर मागलेलें अडियेकलें आमकां पावप जाता, आमकां मेळटा. तें युकरिस्टच्या बलिदानांत आमकां मेळटा. त्या देखून आयचीं वाचपां एक स्वस्थ संदेश दितात. जो कोण व्यक्ती एका निजा देवाक सगळ्या काळजान सक्तीन मोनान आनी आत्म्यान आराधन करता आनी ताच्या लागीं मागता, तें मागल्लें ताका मेळटा. त्या देखून हाचे सर वाचपां एका निजा देवाक आराधन करूंक आमकां आपयतात. तर कशें जोजेवास बापान एका निजा देवाक आराधन केलें आनी तेंच सर्वांक शिकयलें आनी सबार जाणांक क्रिस्त ताणें ओडलें. ताच्या मजतीन आमी आमच्या जिवितांत एका निजा देवाक आराधन करच्याक गरज अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ही मिसाच्या बलिदान बाबतीर भेटोवचे खातीर आमचे दोळे आमी दांपया, आमची पातकां, आमची उणेपणां आमच्या मोती काडया. सबारपटी आमी एका निजा देवाक आराधन करूं ना, त्या खातीर बोगसने मागया. पातकी म्हण वळखून सकट सांगता म्हणया, हांव पातकी सबतरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धोरणांनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे मुसलां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणीची येवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्षींक पावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता. ससनाच्या ससना. आमेन. ओसैया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधांक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना, गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला
हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो, साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतेले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. म्हज्या सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचें पीक काडटली. एके दाखवाली बरी ती बोलतली. लेबानोनाच्या दाकां सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राइमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंद आसा? हांव सुताचे मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलून पडटात. देवाचें उतार्यें. देवाचे वडपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटतले. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बो कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटतले. तूं आशेताय मनशाची सत्य जिवनाक, तर बोर तुजी जाणवाय म्हज्या अंतस्करणांत. ही सोब झाडांच्या पाल्यान उदक शेणावन म्हाका निर्मळ कर आनी हांव साफ सुपाय जातलो. म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटतले. एक नितळ काळीज म्हाका रोसोन दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्रत्म म्हजे तावन काण्ण व्हरे नाका. मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटतले. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बोगासो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका तीर कर. सर्वेस्परा उगड म्हजे वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडो. मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटतले. उद्गार. स्वताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता कोर पायतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका इसम्या. पळया, हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशें धाडटां. देखून सर्पा बरे चातूर आनी पारव्या बरे सादे बोळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा आदीन करतले आनी आपल्या शिनागोगांनी तुमकां जरबांद मारतले. म्हजे पासो तूं तुमकां रायां आनी आदिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात.
तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. बाबू बाबाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्न दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळण वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, मनशा पोतू येवचे आदीं इस्रायलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर नियाळूंक आमी बसल्या. त्या देखून आमची मोत सगळी देवाच्या उतराच्या भोंवतणी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. जवळ आमच्या मोतीन ते देवाचें उतर नियाळ करूंक सुलभ जाता. नाजाल्यार बसले तेकसान आमची चिंतना खंय खंय वता. तर बटी नवान जाल्या पांत वाती पेटोवंक घेचें, ताज्या पांत स्टॉलाक घेचें, जेवणाक घेचें आनी 100 आलोचना मोतीन गोंत आसतात. जाल्यार देवाचें उतर कितें आमी आयकल्लें तें नियाळोवंक आमकां साद जायना. आनी देवाचें उतर आतां आमी विचारल्यार तुमच्या लागीं 100% मस्सोन जाप आसची ना. हेचे पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांतलें? होसैया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. ओके, आयच्या पयल्या वाचपांतली एक वोळ तुमकां पसंद जाल्ली एक वोळ खंयची विचारल्यार कांय ना. तर ते म्हळ्यार कितें सांगलें म्हळ्यार देवाचें उतर नियाळतना आमी आमचें मोत हांगासर दवरूंक जाय. तुमकां कितले देव आसात? तुमकां कितले देव आसात? थोडे स्मायल करतात, थोडे म्हाका पळयतात, थोडे दोळे उबारून पळयतात. ह्या पाद्रापाक आले जालां काय? तुमकां कितले देव आसात? थोड्यांक मात दिसता, थोड्यांक ना. तुमकां कितले देव आसात? एकच देव? आर यू श्युअर? थोड्यांक इल्ले डावट आहा. हय सडा सगळ्यांची तोंडां एक्सप्रेशन पळयतना कळटा. ओके, तुमी म्हणचे तुमकां एकच देव, देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो, ते एक जण एक देव. जर आमी तुमकां प्रूव करून दाखयलें तुमकां दुसरे देव आसात म्हणून सांगल्यार कितें जायत? हय जर तर तो प्रूव करून दाखयता तुमकां एक देव सोडून दुसरे देव आसात म्हूण प्रूव करून दाखयल्यार हय ते तुमकां आसकलो नियाळ हाच्या भोंवतणी आमी कळोवंक प्रयत्न करया. तुमी सांगलें आमकां आसा एक देव, एक देव. आयच्या पयल्या वाचपांतली एक वोळ आयच्या नियाळाक आमी काणयांची आसा आनी ती वोळ आसा मनशांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी देव केला. मनशांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी देव केला गे. कितें म्हणटात? रसनाराक सोडून रसनांक तुमी देव केला गे. आतां ओगेत आसात पुरो अशें पळयता. वडोवन म्हणजे तुमी एक देव. आयच्या पयल्या वचपांत ती सबित वळ आसा. थंयसर लोक बॉक्साण्या मागता आनी म्हणटा रसल्या वस्तूंक आमी देव केला. तर तुमी म्हळें आमकां देव एकलोच म्हणून न्हू, पूण कितल्या रसल्या वस्तूक तुमी देव केला. एका कुटुंबाक भेट दिवंक गेल्लो. कुटुंबाक भेट दिवंक येता आसतना आल्तारीक पळयलें हांवें. आल्तारी लेगीत पुरा मोबायलां आल्तारीर आसात. मोबायलां आल्तारीर आसात आनी इंटरनेटाचे रुटर आल्तारीचे तिक्के वयर आसात.
ताका आमी विचारलें कितें सकड आलतारीर आसा तें सदांच जायचें न्ही फादर तें जायचें कितें म्हळ्यार नेटवर्क ना देखून मोबायल आनी रुटर काडून वयर आलतारीर दवरला बायबल ना कुर्सिबीक्स ल्हान आसा ताका हांवें सांगलें सीदा उतर हांवें सांगचें सीदा मोबायल नेटवर्काच्या भितर वचून बाये तूं देवाच्या नेटवर्कांत भायर उरल्याय मोबायल नेटवर्काच्या भितर वचून बाये तूं देवाच्या नेटवर्कांत भायर उरल्याय सगळो वांचलान आमी पळयलें जाल्यार एक स्वस्थ आसा उतर एका निजा देवाक मान दी खंयचो उपादेश तो पयलो उपादेश एका निजा देवाक मान दी तर आज आमी सगळो नियाळ करतना हांवें एका निजा देवाक सोडून इतर वस्तूंक ह्या मनशांक हांवें देव करून घेतला गे हे आमी इल्लें नियाळ करूंक प्रयत्न करया एका निजा देवातान पयस वेचें एक तेंतेसांव इट इज अ टेम्पटेशन एक तेंतेसांव कशें सांगता हांव पयलें देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो आनी सुरूपायेचो करून रचलो कोण ते मनीस आदाव आनी येव ताच्याच सारक्याचे सुरूपायेचे करून रचलें तांकां बुमूय वाईंकुटांत घालें बुमूय वाईंकूट म्हळ्यार परफेक्ट हार्मनी कांयच थंयसर चड उणें नातलें थंयसर घालें तो वळ तांकां एक टेम्पटेशन आयलें खंयचें सोरोप आयलो सैतान आयलो आनी कितें म्हणलो ह्या रुखाचे पोळ तुमी केल्यार तुमी देवा बरी जातल्याच देव जातले म्हूण सांगूना काल म्हळें तुमी देवा बरी जातल्यात आदाव आनी येव एकच फावटी देवा बरी कित्याक जावं तांणी चिंतूना देव जाता म्हूण सांगूना ताणें देवा बरी जातल्यात म्हूण सांगलें आनी सैतानान ताका नाडलें आनी तांणी पोळ केलें देवाक अविधेय जाली पाताक केलें देवातान पयस गेली आनी एक टेम्पटेशन तांच्या काळजान उरलें हांवें कित्या देवा बरी जावंक नसो तेंते सांग दुसरें इस्रायल बर्ज देवाक मोगाची तांकां राखचे खातीर धाडलो मुखेली कोण तो मोइसे इस्रायल बर्जे पाराबेच्या गुलामपणांतले भायर हाडल्या उपरांत मोइसे दोंगराक सट्टा थंय तावन पाटी देंवोवन येताना आपणाच्या हातांत 10 उपदेशांची पोळी घेवन येताना लोक कितें करता राखल्या देवा मुखारच एक भांगराचें वासरू करता आनी ताका आराधन करता कशें बगत देवाक आनी मैजेक राग तकलेर सडटा कितें करता तो पोळी काडून धरणीक मारता आनी हांगासर आयचें उतर पयले वाचपांतलें खंयची वस्त देवान रचली त्या रचल्या वस्तूक तांणी देव केलें आनी पाताक आदारलें हाचो परिणाम जावन विकाळ सरप आयले तांकां साबले आनी तांकां मेले जाल्यार सर्वेस्परा देवान थंयसर पितूळचो सरप उबारलो आनी तांकां राखलें एका आनी देवा आराधन करतना आमकां सबार तेंतेसावां येतात ही तेंतेसावाचे सैत व्हरूंक जाता सबार पटी हांव रेतरेक तें हांगा येतना मस्त पटी सांगचें आसा एकली म्हणटा फादर आमी मीठ हाडलां ते मीठ घराच्या भोंवतणी घाल्यार सगळे देवचार सक्ती धांवतात देखून ते हांवें सांगलें पयलें तुज्या काळजांत भावार्थाचें मीठ घाल काळजांत एका निजा देवाचेर भावार्थाचें मीठ घालिनासतना घराच्या भोंवतणी मीठ शेनायताय जाल्यार ताका अर्थ ना एका निजा देवाचेर भावार्थ दवरून तुका मीठ गीठ कांय करचना कित्याक
तो एक नीस देव तुका राखता आनी सांबाळता. आनी थोडी म्हणटात फादर ताणें म्हाका माट केला, ते पितीसपण आसा, ताणें तें दवरलां आनी हें दवरलां, हांगा तशें गेलां अशें केलां. तुज्या काळजांतलो भावार्थ दंडळ्ळा जाल्यार, तुज्या काळजांत 50-50 जाल्यार हें सगळें पितीसपण तुका गडये भितर लागता. एका निजा देवाक आराधन कर, एका निजा देवाचेर भावार्थ दवर. हे पवित्र पुस्तकाचें वाचपाक सांगतात. प्रॅक्टिकल थोडें सांगता आमच्या मदें. प्रॅक्टिकली आमी सगळे आसा हाच्या मदें. 2 रितीचे आसात. पयलें 50-50 कल्चर आसा. 50-50 म्हळ्यार थोडे फावटी हांचिलात इंचिलात. 50-50 50-50 2 कॅटेगरी आसात. पयलें 50-50 कॅटेगरी, तो देवी जाय वो देवी जाय. सदां ती व्हडली माय पळय आदली काणी सांगताली. व्हडली माय सामी गेल्ले की मागोवंक गेल्ले की आयकलाय, मागोवंक गेले सामी गेल्ले की, सामी गेलो सुमोगान गेलो, सकले आसलो सुमोगान गेलो. पाद्रापण व्हडली मायले की जाली. व्हडली माय कितें गजाल तुजी? ते व्हडली म्हणटाले की सर्गाक येता वचून जाल्यार वचूंक थंय जायचे सकला वचूंक. दोगां देवांची पुजा आराधन करूंक जायना. 2 देवांक आराधन करूंक गेल्यार तूं सांपडताय. 50-50 विल नॉट वर्क. देखून एका निजा देवाक आराधन कर. 50-50 करिनाका. तोय जाय वोय जाय वचनाका. तो तूं गुंडयेन पडटाय, 2 इंच असले गुंडयेन पडटाय अशें साबार कुटुंबां पळयल्लीं आसात. देखून पयलें 50-50 करिनाका. एका निजा देवाक आराधन कर. आनी थोडे आसात देवी जाय तांकां वस्तूय जाय. यू मेक ए चॉयस बिटवीन देव आनी वस्तू. आनी ह्यो वस्तू साबार जाणांक आज देव जाल्यात. वस्तू साबार जाणांक देव जाल्यात. पयली वस्त जावन आसा सगळ्यांक देव जाल्ली खंयची ती? मोबायल. मोबायल मस्त जाणांक आज देव. देव पोरस एका भुरग्याक हांव सेशन दिवंक येताना, जनजीक हांव सेशन दिवंक येताना ल्हानशा भुरग्याक हांव एक आवय मोबायल काडटा. भुरग्याचे किंकराट्यो बॉब पळयल्यार म्हाका अजाबूत. आमच्या दीस जाल्लें पयस जाल्लें न्ही तें. मोबायल काडल्याक राग कसलो आनी कितें. आमचो मोबायल आमकां देव जाला. आमचे मोबायल आमच्या हातांत व्हरून तेता कितले जाण आमच्या हातांत कोंत जावं दी आनी गळ्यान बेंतीन जावं दी, हातांत बायबल जावं दी, आमी व्हरता मोबायल. आमी सुकना. मोबायल जायचेच. देखून त्या आलतारी सकाळी मोबायल दवरले. तुमी वापरची वस्त तुमकां देव जाला गी. थोड्यांक मनशां देव जाल्यात, थोड्यांक पयशे देव जाल्यात, थोड्यांक आस्त बदीक देव जाला, थोड्यांक भांगर शिंगार देव जाला, थोड्यांक उरल्यो सगळी संवसारी संगती देव जाल्यात. देखून देवाचें उतर म्हणटा एका निजा देवाक आराधन कर. ताणें केल्ल्या वस्तूंक आराधन करनाका. 50-50 करनाका. संपूर्ण मापान तुजो भावार्थ एका निजा देवाचेर दवर आनी मागणें कर. दवर तुका मागल्लें सगळी मेळटा. देखून हांवें सांगलें 50-50 देव आनी एक देव मदें. 50-50 देव आनी वस्तू मदें. आनी थोड्यांक आसात खंयचेय नाका. आनी ते आसात आज साबार जाण यूथ आनी आमचे पुरा खंयचे ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ह्यो सगळी आमकां दिता. देखून आमी क्षणा भितर आमकां सगळे फावो करता देव काल्याक. सगळें आमकां इमिडिएट मेळटा. ChatGPT जावं दी, खंयचें जावं दी, आमकां घडये भितर जाता. आमकां देव काल्याक म्हणलें चिंता बायला. आनी आजच्या भुरग्यांच्या आयुवजांच्या मती भितर इगला आनी सगळें तें दिता म्हूण सांगून आज AI देव AI पुरा क्रिएट जाला. आधुनीक तंत्रज्ञान तुका देव जालां गी. देखून ह्या मिसेजा बलिदान भाग घेतना पयली संगत स्वस्थ संदेश एका निजा देवा तुवें आराधन केलें जाल्यार खंयच्याय सैतानाची पदवी जावं दी, वायट शक्ती जावं दी, कोणाचें पितीसपण जावं दी, खंयचें मीठ बाजार जावं दी, तुका बादाक करिना. केदळा तूं भावार्थान दंडळटाय. 50-50 करताय. वयर सकला करताय. तिशीनी पांय दवरताय, इशिनी पांय दवरताय. तोवर तूं दंडळटाय. तोवर सगळ्यो वायट शक्ती तुका ओट्टू घालतात. देखून पयले सक्तीर एका निजा देवाचेर भावार्थ दवर. दुसरें देवान रचल्या वस्तूंक देव करनाका. त्यो वस्तू त्या थिंग्स. देखून आयच्या वडोल आमी आराधन करता सबित गितांत एक ओळ आसली.
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನನ್ನು ನಾ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೋಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಶವಾದೆ ಅದಕ್ಕೂ रस नाराक आराधन कर रस नेक आराधन कर नाका रसनं नाका म्हणणे रसनं पाड म्हणणे पण देवाक दिवन सजागो थंयसर दिनाका एकडे पर आमच्या दोळ्यान आमच्या सगळे दोळ्यान आमकां जिविताची नदर घाला कितले पटी हांवें एका निर्जा देवाक आराधन करच्यांत हांव सलवलां कितले पटी हांवें इतर देवांक अन्य देवांक आराधन केलां वस्तूंक आराधन केलां देवाक दिवन सो स्थान मान वस्तूंक मनशांक आस्पदकाक दिला कितले पटी पितीसपणां माटवंतरां हाच्या फाटल्यान गेलां एका निज देवा आराधन करतना 50-50 कडेन आराधन केलां तेंय जाय हेंय जाय तशें जाय अशें जाय देवा लागीं बक्षण्यां मागया देवा लागीं विशेष कृपा मागया तुका एकल्या मात्र आदान करूंक म्हाका कृपा दी म्हणून मौनपणी त्याच जेजू लागीं ह्या मेसेजा बलिदानांत आमी मागया म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपत्र देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या आतंतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ सस्त्रीच्या रसनरा सरमुनशांच्या तारुका आपल्या परचे खातीर सांजोचे वासान खतखतीत मोगान भेटलेल्या मागण्या आनी कालतेपणाच्या साद्यांचे वीत तुका भोवमानवलें ते शेगून आमच्या काळजांनी वाडय नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवण वांटो घेवंक आमकां पाव कर हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळ्यान सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो
संतोष बरीत काळजाच्या उमळाने तुझ्या सेवाका सांजू देवासा बस आम्ही दिन वाचता भावार्थाच्या आणि मागण्याच्या उसवडांत जपता जेजू ख्रिस्त सांगात सोडून खालतेपणाच्या दुबळे गायच्या स्पिरितांची येऊन तुवें ताका पवित्र रक्षक जावं के पावो केलोय हे ताचे देखी बरीच पजळीत जिवीत आमच्या काळजा क्रिस्टच्या मोगान चलयता ज्या मागण्याच्या धर्मान आमच्या सर्गीक आदार दिता देखून वर्णवंक जाणाऱ्या आनंदान संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्ये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण ससूंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Babar taso gut purgatoria. Sumia Jesu tujhe mara amarata tujhe puna jivan pranami परगटता तुझ्या येण्यात आम्ही रेखता. बापा जेरूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमी जे विचारलेले तुझ्या पै सभेचा उडास कर. ले आमच्या भगन बापा पिठा फावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. होणार जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकार मरिये देवाची माया सांगाती सांजुजेची सपती भगवन धर्मदूतां सांजुजे वास आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून त्रिएक देवाक संपूर्ण मापान आमकां उगडावपें केलें. त्या त्रिएक देवाची सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तीन मनान साकरी करच्याक आराधन करच्याक जेजूसाच्या उतरांनी बापा लागीं सकट सांगता मागीं आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दयागुण्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बागण आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान अत्रेकतल्यांक आमकां चुदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पुंच्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुवागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाच्या वेळी तुवें हुंडो मोडलो तुज्याच त्या मासान तो बोदोल्लो. कालसिंदो दाकार सकत जायशें केलोय उपरांत सेसान बियेन दिलो. ये जेजू मोगाडा सर्वेस्परा
प्रार्थूय. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या पाळो दिवन आयलेल्या ज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडीर तुज्या जेवणान दादोशी केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगल्या सर्गींच्या जेवणावरी तुज्या एकवटान जिवची ताण आमच्या काळजांनी सडय. जुजेबासाच्या बसडीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं ज्या पुताची तुगे बरी खबर परगठूंक आमकां कृपा दी आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सपदा देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्याने सुपळ करूं. आमेन. शांती समाजाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावो करूं. आमेन. सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वस्तुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापाची मजत ते मुखांत्र देवाची विस्तार आशिर्वादा जोडूंक हांगासर पावल्या. तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागच्या बराबर जे तुमच्या काळजाचे यात्रेक तुमची मागणी तुमचे तेसावां ताच्या मुखांत्र देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी, तुमची आशा सुफळ करून दी म्हटल्यार आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें मनारीक बाप रिचर्ड डिसोजा प्रस्तुत देलांत बिट फेरगजेचे विगार जावन तांची सेवा ते दिवन आसात. 4 वर्सां आदीं हांगासर तांणी सेवा दिल्ली आसा ह्या पवित्र थळार आनी हांगासर ताचें तें भक्तीपण तें आराधन आमकां हर एकल्याक एका नव्या विश्वासान देवाचेर फातीणी दवरून मुखार सरूंक आमकां आदाराचें जालां. आनी सांगाताच देवाच्या बक्षण्या मुखांत्र आमचें जिवीत आनीकय बरें करी जाय आनी देवाच्या कृपेन नेटोवच्याक आमकां तांणी वाट दाखयला. तशेंच आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान तशें अर्थबरीत रितीर देवाचें उतर आमकां समजोवच्या रितीर दिल्ल्या मनादीक बाप रिची तुमकां बाप विकास तशें पाद्र्याबांच्या सर भक्तिकांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें देलंत बिट्टू फिरगजेचें विकार जावन तुमी करचें तें मिसांव सर रितीनी देवाच्या आशिर्वादाचें जावं दी आनी सांगाताच ताचें जैत तुमकां लाबोवन दी म्हणलें आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा. पाद्र्याबान हांगासर सेवा दिल्ल्या उपरांत पयल्या पटी हांगासर पावचें देखून पयल्या पटी आयिल्ल्या पाद्र्याबाक एक वात दिवन मान करची आमची एक संप्रदाय देखून फादर तुमकां मानाची वात दिवन तुमी हांगासर आमच्या फिरगजेक सेवा दिवंक आयिल्ल्या ह्या वखदां तुमकांय आमी बरें मागता आनी मोगाचो येवकार ह्या पवित्र थळाक. रेतीर दिवच्या मुखांत्र सांगाताच अशें भगवंत आराधन चलोवच्या मुखांत्र लोकांक देवा थंय हाडूंक देव तांकां आनीकय कृपेन बरोवन दी म्हणलें आमची मागणी आनी आशा जावन आसा. मुखाचे न्हू कुमसाराक संगतपण दिवचें आमचे फारंगी पेड कोवेंतेचे याजक मनादीक बाप दिलराज तशें मनादीक बाप जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन आमकां मागोवंक कुमो करचो मने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक. कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्लो प्रिन्सन डिसोजा तशें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो नायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या सर सिबंदेक आनी तांचो मालक मन स्टिफन मेंडीस तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता.
मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण आयच्या दिसा घेतिल्ले आसात. लूर सायबीन कांय रांगाळा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या वावराक जुजवाज बाप तांकां देवातावन आशिर्वादां फावो करून दी. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा जेजूचें पवित्र काळीज पांडी कट्टा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक स रितीचे तयारी करच्या, दान मिसां घेवन कुमक करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वाचप आसच्या, काणीक एकठांवच्या, दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांत जुजेवाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांत जुजेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. ऑगस्ट म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉल अंतविक्रापाक आसा, तुमी ते घेवं येता. मुखाचे न्हू भलायकेची तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत आसात, तांची सेवा आमी घेवया. कोणें पळय तांची सेवा घेतल्या, मिसाचेर कोणाची खोंकली ना, या शेळ जाल्लें पिळल्लें आमकां कोणायकी दिसना. देखून ताचे जुजेवाज बापाचे ह्या थळार हे होमिओपॅथी वखद आमकां एका रितीचें जिवितांत बरी भलायकी सांबाळूंक प्रेरण जावन आसा. देखून आमी ताचो फायदो जोडया, कित्याक ह्या वखदाक पयशे इल्लेशे पूण फायदो चड. देखून केदाळे उलटे आसता, डाक्टर कडेन वता आसतना आमकां व्हडलो नोट दिवंक इल्लेशे गुळयो घेवंक, पूण ते दोनी वाटेनी म्हारगच. पूण हांगासर पुरो सवायेंत जावचें, पूण जुजेवाजाच्या ह्या थळार आमकां बरेंपण दिवचें, हें उडास दवरून तांचो आमी फायदो जोडया. मोगाचे हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा, 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण आसा. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसता, संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉलय उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक जायत्यांनी येदळ पर्यंत कुमक केल्ले तसा 26, 27, 26, 27 वर्सां हांगासर जाली जाल्यार हरी एका वेळार तुमच्या दानांच्या त्या फळाचो जो फळ जावन जायती बदलावण हांगासर घडोवन तसा कोणाय कडेन विचारलें ना. पूण तुमचें बरें मन आनी ह्या बऱ्या मनाचो फळ जुजेवाज बाप तुमकां धाराळ मापान आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आनी हांगासर ह्या दिसांनी जेवणाक जावं पुरो ह्या तळाच्या बरेपणाक कुमक केल्ल्या हरी एकल्याक मानांची वाद दिवन आमी तांकां मान करता. आयचो प्रधान याजक बाप रिच्चीन ही वात दिवच्याक हांव तांच्या कडेन विनंती करता. तुमचें नांवां उलो करता आसतना दया करून तुमी बेगीन मुखार येवचें आनी तुमची वात घेवन आमकांय तुमी संतोश करचें. आदल्या शुक्रारा कोणी दिल्ली तुमी आसात जाल्यार हांगासर येवन तुमची वात व्हरी येता. जेवणा खातीर कुमक केल्ले आसात. सेवरीन डिसोजा पाणीर 1,500 रुपये, विनीता जानसी पेरमन्नूर 1,000 रुपये, सँड्रिया फेर्नांडीस मोगर्नाड 500 रुपये, शार्लेट दलमेदा चिकमंगळूर 800 रुपये, डीनल ॲन डिसोजा इलियार पदाव 500 रुपये, बर्न डिसोजा फजीर 500 रुपये. एकल्या नांव नाका म्हणून 12,500 आयच्या दिसाच्या जेवणाक दिल्ले आसात. तो कोणी आसा जाल्यार तुमी ह्यान वात व्हरी येता. आनी हांगासर ह्या पवित्र तळाक दान दिल्ली नांव नाका म्हणून आंबेबळ 2,000 रुपये. जे तुमी हांगासर ह्या पवित्र तळाक दिला जुजेवाज बाप देवातान तुमकां 100 वाट्यांनी बरेंपण दितलो म्हणलें आमचें मागणें. देव बरें करूं पाद्र्या बनो. हांगासर जावच्या नोवेनांत आमी हरी एकलो वांटो घेता आनी आमी एकामेका खातीर मागलें तर आमचें मागणें देव मानून घेता. आनी ह्या वेळार नोवेनाच्या वेळार आमी उडास दवरया. भायल्या गांवांत सुरवात पळयात कितें तांचें वप्पंदा जाल्लें, वप्पंदा परत्यान तें मोडटा म्हणलें चिंताप आमकां दिसून येता आसतना ह्या नोवेना वेळार आमी मागया शांती राज करून दी. ह्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावं दीत. जुजेवाजा मुखांत्र देवाक आमी उलो मारया. सर्व आमी उबी रावया. दया करून बसया.
आज दीस शुक्रार आनी आमकां ह्या पवित्र थळाक येवंक भाग फावो जाला. तशें म्हणटा आसतना ह्या पवित्र थळाक येता आसतना आमच्यो गरजो विनवण्यो मागणी घेवन आमी आयिल्ले आसा आनी ह्या नोवेनान भाग घेता. पूण जायत्या जाणांक ह्या नोवेनान भाग घेवंक अवकाश मेळोंक ना, संदर्भ मेळना. देखून तांणी हप्त्या मदें हांगासर बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच ते सावा ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता आनी ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेव आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. दोगां जाणांक तांची सर्व तरांची पिडा गूण जाल्ल्याक, दोगां जाणांक भुरग्यांक बरोवंक आनी शिकोवंक बरी मोत दिल्ल्याक, येदोळ वरेक राखिल्ल्या कश्ट आनवरांतले निवारिल्ल्याक आनी 6 जाणांक मागलो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 5 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 2 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, बऱ्याशे गुणांनी वाडच्याक, तुटुल्ली सैरीक घट जावच्याक, 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 5 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 3 जाणांची इंटरव्यू पास जावच्याक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 2 जाणांक उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, वावरा थळार संतोष मेळच्याक, बऱ्या मनान काम करच्याक, 3 जाणांक कामाची भद्रती आसच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, वावराक बरो पाग मेळच्याक, 3 जाणांक शाबितायेन परगांवाक वेचाक, 4 परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, 4 बरो फुडार मेळच्याक, 19 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणींक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. 2 जाणांक ICUंत आशिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, 2 जाणांक बरी न्हीद पडच्याक, 2 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, 2 जाणांची सोरियासीस गूण जावच्याक, 3 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 5 जाणांचे शुगर गूण जावच्याक, 5 जाणांक कॅन्सर तावन मुक्ती मेळच्याक, 3 जाणांची तकली पडापड गूण जावच्याक, BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, BP गूण जावच्याक, दोळ्यांक सारकी दिश्ट मेळच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, 3 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, हात दूख गूण जावच्याक, हाताचें बोट सदील जावच्याक, हार्ट सर्जरी जावंक आसली बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांक उसमोड गूण जावच्याक, गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, मुता संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची पोटाची दूख गूण जावच्याक, किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, पेंकाट दूख गूण जावच्याक, 6 जाणांक पांयांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो जावच्याक, बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, जावंक आसलें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांचे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 2 कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुता जावच्याक, 2 जाणांक मोतीचें शांत समाधान फावो जावच्याक, मोतीक सारको उजवाड मेळच्याक, 4 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक, 2 जाणां गोव बायलेन माया मोगान जियोवच्याक, शेजाऱ्यांनी सोडदोडेन जियोवच्याक, दुबाव सोडून पातयेणेन विश्वासान जियोवच्याक, चिंतल्लीं आनी हातीन घेतिल्लीं सर्व कामां पावन पावच्याक आनी सुफळ जावच्याक, 2 जाणांचो कठीण राग आनी हट उणें जावच्याक, आशिल्ल्या लागीं लग्न जावच्याक, वायट संवयां तावन अलग रावंक, 3 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, 3 जाणांचे जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, बरो जागो घेवच्याक, आडोव दवरले भांगार सोडोवच्याक, 3 जाणांचे घरचे दास्तावेज बेगीनच जावच्याक, आसलें घर विकून वेचाक आनी नवें घर घेवच्याक, 2 जाणांक घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावच्याक, 4 जाणांक रीण फारीक करच्याक, 2 जाणांक लोन मेळच्याक, 3 जाणांचो घेतिल्लो दुडू फाटीं दिवच्याक, घरच्या वाटेचे तक्रार सारके जावच्याक, क्रशेंत बरें फसल येवच्याक, क्रशेक जाय पुरतो पावस लाभच्याक, क्रशेक कसलोच रोग येवना जावच्याक. हे सर्व गरजां बराबर आमची मागणी ते सावा आसात. ही आमच्या नोवेनाच्या वेळार आमी सांजू सेवास बापा मुखांत सर्गी बापाक भेटोवच्याक सर्व आमी दिंबी घालया. आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरी, एक महिमा बापा मागण्या मुखांत सर्गी बापाक आतां आमी ते भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस,
आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सर्वता. आमेन. सांजूचे वाज बापाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर, सुमिया काकूळ तमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूळ तमची कर, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, काकूळ तमची कर, देव पुता संसाराच्या तारोका, काकूळ तमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूळ तमची कर, संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकूळ तमची कर. गोंयच्या बेनेबलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन येयल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज आम्हा बापा, पसत विनंती कर. भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेचप कथोलिक बाबार्थ जिव केल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. कोंताचे भक्तीपणादान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. कश्टान संपडलेल्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. देवाचेर भावार्थ धरून जिणेंत आयले सर कश्ट आनी वार्धैरान सोंसल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिनान धाडूंक वावुरल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची कोडसाण चाकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसडल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, बोगस आमकां समया, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, दयनायक आमकां समया, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. काकूळ तमची कर. नवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेल फंक्त, तेच वटेन आमी चलच्याक तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें, तुजे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वंशा तो सुटसुटीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर, सक्रेमेंत दिवन देवा सरशी हाडले. एमिसांव करतना तुका प्रसन्न जाल्ली म्हणना, कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल, देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजूचे वाज दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणेर नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें. तुज्या जिणे मरी फाश केलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजूचे वाज या संवसारी देवाचे हातेर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आज सर्गरसान देवा संगीत तूं आसाय, थंय तावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर. एक घडीभर आमच्याच खासगी गरजां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्राच्या उदरगते खातीर जेवणा खातीर विविध रितींनी दान दिल्ल्या, कुमक केल्ल्या, संगातपण दिल्ल्या हर एकल्याक ह्या पवित्र तळार सुरवेर तावन येदोळ पर्यंत हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येयल्ल्या सर पाद्र्याबांक, हांगासर सवा दिल्ल्या सर धार्मिकांक ह्या सुवातेचें
जबाबदारी घेवन हांगासर अभिवृद्धेक आदार दिल्या सर्व आदल्या विगारांक विविध रितींनी बरें मन दाखोवन हांगाच्या अभिवृद्धेक कारण जाल्ल्या हर एकल्याक ह्या पवित्र तळार आयिल्ल्या सर भक्तिकांक आनी प्रत्येक जण ह्या दिसांनी सुरवात आसचें परत्यान तें झगड्याचें लक्षण सांजे वाज बापा मुखांत्र देवा मुखार आमची मागणी आमी अर्पिया हें झगडें रावोवन दी शांत समाधान राज करून दी कुवेटाचेर बॅरेनाचेर कितलेशे थंयसर झगडें जावन आसा बॉम्ब पडून आसात आनी ताका प्रतिक्रिया जावन परत झगडें सुरू जालें तर हर एका लोकांक कश्ट देवाची काकुळट ह्या देशांच्या मुखेल्यांचेर पडून तांची मनां काळजां परिवर्तीत जावन लोकांक समाधानाचें जिवीत मेळोवन दी पावसा वरवीं जायतो लोक कश्टांक वळख जाला गुडे घरां कसलोन अवघडाक वळख जावन जायत्यांनी जीव होगडयला गायल्यात सगळें होगडोवन घेतला देवाची काकुळट असल्या सुवात्यांनी आसूं दी आनी खंयसर पावस ना थंयसर पावसाचे देणे लाबून कृषी मुखांत्र मनशा काळाची भूक थांबचे तसलें देणे देव फावो करून दी आनी आमकां गरज आसचें आमी मागोवन आसचें आमी पातयेवन हांगासर सर्वांक सांगाता घेवन मागचें जुजेवाज बापा मुखांत्र देव आमकां मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान आमचें मागणें आमी करया सांगाता म्हणया सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ विंगेता केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सर पासांतान आमकां राखून व्हर बवटा काडवेच्या संगतेक बली जावंक दिवनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन. फिरेस्तां खातीर मागता आसतना आमच्याच फिरगजेची दोगां एक्सिडेंट जावन एकल्याक सुमार ऑपरेशनां जावंक आसात. सालेतूरचो एकलो माडयेर तान पडून आयसीयूंत आसा. देव ताका बऱ्या भलायकेचे देणे फावो करून दी आनी आमच्या सर पिरेस बाबा भयणीकी ह्या घडये सुमियांच्या पांये तळी आमी दवरया. सुम्याच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विचमितां करून दाखयलां. तेच परिजा सेवका सांजे वासान आपल्या जिनी आनी मरणांत जायतीं अजापां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्रपेच्या गोपांत वडून हाडली. ताच्या अभिनवणे आमचो भावार्थ वाडय आमचे बिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अणवरांतलें आमकां निवार. हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो अभिनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर उपकार आमकां पावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सांजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवात हांव येता. तोच देव तो आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. सांजो देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सेवे साकरीची मनशां जावंक पवित्र म्हणजे बळ तुमकां मेळो. सांजे वासर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता आनी सगळी पवित्र सभा संतोश परीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगू. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन.
सादी जिणी जिये दुबळ्या धाकट्यांक वाळून तुकाच तुवें सोम्या करपिलो सांज सेवास बाबा शेवणी जिणेच्या भंडारा दुबळ्या धाकट्यांच्या मागून नेताची कृपा सांज सेवास बाबा शेगुणी जिणेच्या भंडारा दुबळ्या धाकट्यांच्या आदारा मागून तुझी कृपा देवासो तूं मनीस जालो शेळ्याक राखचो कोळी जालो त्यागान मोगान भरून क्रिस्ती जिणी जिये सोम्या सुखू सेवाक जालो सांज सेवास बाबा शेगुणी जिणेच्या भंडारा दुबळ्या धाकट्यांच्या आदारा मागून तुझी कृपा सांज सेवास बाबा शेगुणी जिणेच्या भंडारा दुबळ्या धाकट्यांच्या आदारा मागून तुझी कृपा देवाचेर कोरो बाबाट प्रगट केलो शांती पोनान जिये क्रिस्ता वाटेन चलो सर्गीचे बेसांव जोडूंक सोगलो सांज सेवास बाबा शेगुणी जिणेच्या भंडारा दुबळ्या धाकट्यांच्या आदारा मागून तुझी कृपा मोगाळ पुत्र सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां सांज सेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर बगेवन कुर्साचे करुवे निवरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.